फाटल्या म्हयन्यात उटंगराच्या पावसाक लागून अनमोड रस्तो कोसळपाची घडणूक घडिल्ली। उपरांत अवजड वाहनां खातीर हो रस्तो बंद केल्लो। 2 म्हयने जावन लेगीत रस्त्याचें काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान तशेंच रस्तो दुरुस्त करपाक आनीक 2 म्हयन्याची मुजत दिवची अशी मागणी संबंधीत अधिकाऱ्यान केल्ली। मात ह्या मागणेचो ऑल गोवा लॉरी असोसिएशनान खर विरोध केल्लो। व्यवसायात लुकसाण जातले अशें म्हणीत तांणी संबंधीत अधिकाऱ्याकडेन ह्या प्रकारात लक्ष घालपाची मागणी केल्ली। ताचे हे मागणेची गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारीत केल्ली। हे बातमेची दखल धारबांदोडेचो उपजिल्लोधिकारी निलेश धायगोणकार आनी संबंधीत अधिकाऱ्यांनी घेतली। तांणी घडणूक थळार वचून रस्त्याची पळोवणी केली आनी रस्तो 15 सप्टेंबर मेरेन अवजड वाहनांच्या येरादारी खातीर उक्तो करून दिवपाचें आश्वासन दिलें। देखून ऑल गोवा लॉरी असोसिएशनाचे अध्यक्ष श्रीकांत च्यारीन गोमंतक टीव्हीचे उपकार मानले। कालूच आमी एक मिडिया ब्रिफींग केल्लें रिगार्डिंग जे कलेक्टर साउथ गोवान एक नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें। सो रेस्ट्रिक्शन ऑन हेवी कमर्शियल व्हेकल फ्रॉम अनमोड टू गोवा स्ट्रेच ड्यू टू लँडस्लायड जे 5/7/2025 नोटिफिकेशन काडलेलें आनी ते नोटिफिकेशन इफेक्टीव आशिल्लें 2/9/2025 म्हणल्यार कालचे तारखे मेरेन। सो आनी फर्दर तेजेर एक प्रोपोज्ड एक्सटेंशन आशिल्लें ते नोटिफिकेशनाक 2 म्हयन्याचें। सो ते 2 म्हयन्याच्या एक्सटेंशनाक आमी एक विरोध केल्लो आनी तो विरोधची खंय तरी दखल घेवन कलेक्टर साउथ गोवान म्हाका दिसता हे जे एक्सटेंशन प्रोपोज आशिल्लें ते जे स्टे हाडलेलो आसा अशें म्हणून आमकां एक न्यूज आयिल्ली आसा। सो आमचे जे मिडियान इश्यू हायलायट केल्ल्या बद्दल हांव गोमंतक टीव्ही खास करून गोमंतक टीव्हीक हांव देव बरें करूं म्हणटा। नमस्कार। जे जाग्यार अनमोड राष्ट्रीय महामार्ग कोसळ्ळेलो तेका कालच्यान सारके 2 म्हयने पूर्ण जाल्ले आनी जिल्हाधिकाऱ्यान जो आदेश दिल्लो की अवजड वाहनां जी आसा ते ह्या मार्गेन बंद केल्ली आनी आतां आमी काल जेन्ना बातमी केली वचोन थंय बातमी केली आनी पळयलें की थंयची स्थिती कितें आसा। पळयल्यार थंय सद्याक काम बंद आसा आनी ह्या संदर्भांत जेन्ना आमी सत्येंद्र भोवे हाका विचारलें संबंदीत अधिकारी तेणी सांगलें की मिनिस्ट्रीच्यान आमकां फायनान्शियल अप्रुवल जावना म्हणून काम बंद आसा आनी ह्या संदर्भांत तेणी आनी 2 म्हयने गाडी अवजड जी वाहनां आसा ते बंद करची म्हणून अशी मागणी केल्ली। पूण हेका जो लॉरी असोसिएशनाचो जो प्रेसिडेंट आसा श्रीकांत च्यारी हेणी तेका ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा आनी आमकां जाता तितले बेगीन अनमोड मार्गे आमकां जी अवजड वाहनां आसा ती चालू करपाक दिवची म्हणून। तेका लागून आमचो डेप्युटी कलेक्टर निलेश धायगोणकर, मामलेदार मनोज कोरगांवकर हे सगळे थंय आयज गेले। संबंदीत अधिकारी ट्राफीक PI कृष्णा सिनारी हे सगळे आयज स्पॉटार गेले। तेंच्यांनी थंयची पाहणी केली आनी ह्या संदर्भात तेणी सविस्तर रिपोर्ट जो आसा तो जिल्हाधिकाऱ्यान दिलो आनी जिल्हाधिकाऱ्यान आतां 15 तारखेच्यान अवजड जे वाहनां आसा तेन्ना हेवटेन अनमोड मार्गे तांकां सोडटले अशें तेणी कळीत केल्लें आसा। आयज गोमंतकान जी बातमी केली हेची दखल घेवन आज ही तांकां आयज 10 दिसांनी 15 तारीख पर्यंत तांकां सोडटले अशें सांगलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर अनमोडच्यान एकनाथ खेडेकर।